आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या योगान हांव गौरीश पुरब आमोणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्यमंत्री रीण घेता आनी पर्यटन मंत्री खंयसरूय खर्च करता पयशे. शॉन इव्हेंट्सा कडल्यानूय घेता कमिशन. आमदार विजय सरदेसायचो आरोप. गोंयांत अपघाताचे सत्र आसा सुरू. उसगांव जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो सोंपलो. 2 जाण जाले जखमी. हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर धाडला. फुडलो तपास चालू. सुवारीस खून प्रकरणात दुबावीत अरविंद पवाराक अटक. गोंय आनी कर्नाटक पुलिसांची कामगिरी. पयशा खातीर खून केल्ल्याचे उक्ताडार. दुबाविताक 1 दिसाची पुलीस कोठडी. तळसा झोर फातोर्डा घराची वणट कोसळून चल्याक मरण. जाल्यार बापूय जखमी. उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती. दृष्टीच्या मुद्द्या वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी आनी पर्यटन मंत्र्यां मदीं पेटले. दृष्टी वरवीं सरकारान केला घोटाळो. निवृत्त न्यायमुर्ती वरवीं जावची चवकशी. युरी आलेमावाची मागणी. विठ्ठल नामाचो गजर करीत गोंयभर भक्तिमय वातावरणात मनायली आषाढी एकादस. विठ्ठलाच्या देवळांनी वचून भाविकांनी घेतले दर्शन. आणि आता खबरो विस्तारात. उसगांव तिस्क जाल्ल्या ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातात एकलो आगताक सोंपलो आनी 2 जाण गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसरच्या भलायकी केंद्रात उपचार सुरू आसात. अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. बुधवारा उसगांवां ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण येयलें. जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले. देखून लागसाच्या पिळये भलायकी केंद्रात तांचेर उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार ट्रक आनी स्कुटराचें एक्सिडंट जालें आनी एकटो बाबडो टकापना पडलो. तेजें नांव बी कितें? नांव म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. ओके. आनी आतां तो बारीक भुरगो तेज्या वांगडा आशिल्लो थंय. आनी कोण फाटल्यान बसलेलो? फाटल्यान आशिल्लो तो इंजर्ड आसा म्हणटा. कळ्ळें? आनी भुरग्याक कितें जालें काय? तो भुरग्याक कितें जालें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. हांव आतां हांगा पावला. पूण हांवें पुलिसांक कितें सांगलें, तुमी कितें करता पळय गाडयेची चूक बी आसा ती पळया म्हणून. ह्यो एविडन्स तुमी हें करा. त्या भुरग्या जो पळय गेला पळय मनीस तेकाय कितें मेळपा जाय तेज्या फॅमिलीक. ते बारीक 2 भुरगीं आसा तेका. पूण हो ट्रक खंय वयतालो? ट्रक हांगाच थंय हेजेर क्रशरा कडेन वयतालो. आनी हेवटेन क्रशर जालो आयज. क्रशरांतलो ट्रक आसतलो ना? हय थंय हेजेर क्रश. लोडिंगा वयतालो काय? ना खबर ना. तो लोड आसा दिसता तो लोड. हो ताका आपटलो आनी पोंदा पडला काय? तें कितें जालें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. म्हाका एक्सिडंट जाला म्हणून फोन येयलो म्हणून हांवें. ओके. तो पाडेली बी आशिल्लो असो? हय नाल पडटालो तो. नाल पडटालो. नमस्कार. आमी उसगांव तिस्क ह्या हॉस्पिटलांत आसा. ज्या जाग्यार आतांच एक हांगा जखमी जाल्लो 2 जाणांक हाडलेले. एक बारीक भुरगो आसा साईश आनी एक धर्मेंदर म्हणून. धर्मेंदर उपचार करून गेल्लो आसा आनी साईश हेजे मातशी तकलेक मार लागल्या कारणान तो एडमीट आसा. आनी तेजो जो बापूय आसलेलो जो सुबेलाल हो ट्रकापोंदा पडोन आत्तां जाग्यार तेजें मरण जाल्लें आसा. आनी बॉडी तेजी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडलेली आसा. आनी जो साईश आहा तो जो हॉस्पिटलांत उपचार घेता पिळये तिस्क हॉस्पिटलांत. आनी धर्मेंदर आशिल्लो ताचेर उपचार करून धाडलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. ऑर्डा कांदोळी अनिवासी भारतीय आशिल्ले आर्नोल्ड सुवारीस हांच्या खून प्रकरणात कालांगूट पुलिसांनी दुबावीत अरविंद पवार रावपी ओरडा मूळ कर्नाटक हाका अटक केल्या. सोमारा राती कर्नाटक पुलिसांनी आंध्र प्रदेशाच्या शिमेर ताका ताब्यात घेतलो. उपरांत कालांगूट पुलिसांनी दुबाविताक रितसर अटक करून गोंयांत हाडलो. पयशां खातीर हो खून केल्ल्याचे सध्या उक्ताडार आयला. दुबाविताक 1 दिसाची पुलीस कोठडी फर्मायला.
ताचो रिमांड फाल्यां परत प्रोड्यूस करतली. 2 दीस पयलीं कांदोलीम अड्डा हांगासर रावपी आर्नाल्डो सुआरीस हो 69 वर्सांचो जाणटो हाचो खंय तरी रावत्या घरान एक सस्पेक्टेड मर्डर जाल्ल्याची खबर कलंगूट पुलीस स्टेशनार पावली. ही खबर जेन्ना कळटाच PI परेश नायक व तेंची पुराय टीम थळाव्या जाग्याचेर पावतात. तेंच्यांनी जेन्ना हे दृश्य पळयलें तेन्ना थंय अशीच सुद्दां सिट्युएशन आशिल्ली की थंयसर DYSP विश्वेश करपे, नॉर्थ गोंयचे SP अक्षत कौशल, तशेंच फॉरेन्सीक टीम आनी डॉग स्क्वॉड फॉरेन्सीक इन्व्हेस्टिगेशना खातीर पावली. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना अशें कळण्यात येयलें की जो आर्नाल्डो सुआरीस आसा ताचो जो मर्डर जावन आसा तो खंय तरी जो अक्यूज आसा तेंच्या घराचे जे नळे आसा ते काडून एक नायलॉनची दोरीचो वापर करून हो अक्यूज आर्नाल्डो हांच्या रुमान भितर सरलो आनी खंय तरी हो असो मर्डर जाल्याची खबर सद्या कळटा. हो जो अक्यूज आशिल्लो आर्नाल्डो हांची स्वताची गाडी घेवन पार्किंग लॉटांतल्यान थेट तो शिकेरी हॅलिपॅड हांगासर पावलो. तेणी जी गाडी आसा थंयसर लावारीस अशी पार्क केली आनी थंयच्यान तो चलत फुडें पावलो आनी खंय तरी तो ह्या जाग्या वयल्यान तेणी पळ काडलो. जेन्ना कलंगूट पुलीस ह्या सगळ्याचेर तपास करताली तेन्ना अशें कळून येयलें की हो जो अक्यूज आसा अर्जून राजू पवार हो खंय तरी कर्नाटका हांगासर फरार जाल्लो आसा. जो अक्यूज आसा अशेंय कळण्यात येता की हो जो अक्यूज आसा हो खंय तरी कांदोलीम अड्डा हांगासरलोच रावपी आनी आर्नाल्डो हाका खंय तरी तो वळखतालो आनी तेंचे जो भुरगो आशिल्लो तो खंय तरी गार्डन क्लिनींग किंवा डेली बेजीस अशा बेजिसाचेर तो खंय तरी ते कामा खातीर आपयतालो. अशें कळून येयलें की इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना जे कलंगूट पुलीस आसा थेट कर्नाटक पावले आनी जो अक्यूज आसा ताका कर्नाटकाच्यान काल गोंयांत हाडलो गेलो आनी आयज अखेर ताका JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलें आनी त्याच्या सायडींतल्यान अक्यूजाच्या सायडींतल्यान लॉयर प्रेझेंट नसल्या कारणान तेजी जी हियरींग आसा ती फाल्यां दवरलेली आसा आनी ताका एका दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. सद्या असो प्रश्न आसा की ह्या मर्डरा फाटल्यान ह्या अक्यूजाचो हेतू म्हणजे कितें आशिल्लो तो आनी ह्या केसी फाटल्यान आनी कितल्याशाच जाणांचो हात आसा काय कितें. इन्व्हेस्टिगेशन जशी आमकां ह्या मर्डरा बद्दल आमकां जशी इन्फॉर्मेशन मेळटा तशी अपडेट आमी तुमकां गोमंतक TVच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतली. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स हांव सोपता. तळसा जोर फातोर्डा घराची वणट कोसळून 18 वर्साच्या चल्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार ताचो बापूय गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलें. फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून बुधवारा सकाळी फातोड्डेच्या तळसा जोर वाठारांतल्या एका घराची मातयेची वंट कोसळ्ळी. ह्या घरान बापूय पूत दोगूच रावताले. वंट कोसळिल्ल्यान भितर चिड्डून 18 वर्साच्या पुताक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार बापूय जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. ह्या ताळसांजोर दोंगराचेर आसा. ताळसांजोर विद्यानगर वॉर्ड नंबर 23. आयज सकाळी 6:30 वरांचेर ही उनट जी आसा मातयेची ती मातये उनट हे सायडीन पडली कोसळून आनी हे घरान 2 जाण बापूय आनी चलो रावताले. चलो 18 वर्सांचो आनी तेजो बापूय रावताले आनी ते ओनरान हे घर रूम रेंटा दिल्लो. सो हो तो भुरगो आहा पळय तो हे सायडीन फेसिंग करून आसलेलो म्हळ्यार उंटी हे सायडीन. सो ती तेजी सारकी तोंडार पडली आनी जेन्ना म्हाका तेंच्यान रोखडो फोन केलो हांव म्हणटा न्हय म्हळ्यार आतां एम्बुलन्स बी आपयलें. एम्बुलन्सान आपोवन ताका हे सायडीन व्हरून एम्बुलन्सान गायलो. ते एम्बुलन्सान ते जे सिस्टर आसा ते सांगपा लागले ताका आनी कांय येना तो एक्सपायर्ड जालो म्हणून. आमी मागीर ताका हॉस्पिसियोन व्हेला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो आतां थिंग मुखार तेजी हें चलता. हांव थिंगा आशिल्लें आतां कलेक्टर बी येता म्हणलें म्हूण हांव आतां थिंग येयलां. सो भरपूर पावसूय आसा ह्या वर्सा कंटिन्यू पावस आसले कारणान आनी हें दोंगरा वयलें उदक सगळें आनी तेंचें उदक मेळून ही वणट कोसळ्ळ्या. पूण ही मातयेची मातये उन्नटी. जेन्ना हांव हिंगा येयलें जेन्ना स्पॉटार पावलें हांव इमिजिएटली हे सगळे फोन आमी आमदारा सरा आमच्या विजय सरदेसाय हांवें फोन मारलो आनी तेणी इमिजिएटली कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें मागीर मामलेदाराक आनीक WRDकूय. सो ते आतां येतले म्हणून सांगलां पळोवपाक. आनी हिंग कितें आहा फायर ब्रिगेड बी कांय हाडपा मेळना हे दोंगरार आनी वाटूय तांकां सारकी ना हे सायडीन येवपाक. वाट सगळी कोसळ्ळी आसा आनी तितूंतल्यानूच ती येतात.
सो ते जाल्ली कारणान हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाकूय फोन केला. आतां ताका लेबर मातशें धाडून हे सगळे डेब्रीज जे कितें आसा ते काडपा लायला. सो तांकांच आमी रावताय आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. गोंयांत दर्यांत बुडून मरण येवपाच्या प्रकरणांनी वाड. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें विधानसभेत प्रश्न मांडलो. ह्या विशया वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी पर्यटन मंत्र्यां मदीं बरेंच पेटले. दर्यादेगेर सुरक्षीतते खातीर नेमिल्ल्या दृश्टी वरवीं सरकारान मोठो घोटाळो केल्लो आसा असो आरोपूय आलेमांवान केलो. विधानसभा अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा दृष्टी जीव रक्षकांच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मदीं बरेच पेटले. फाटल्या 4 वर्सांत दृष्टीचेर 226 कोटी रुपया खर्च केल्यात. तरी लेगीत दर्यांत बुडून 56 जाणांक जीव वगडावचो कसो पडलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचो प्रश्न. तशेंच दर्यादेगेर सुरक्षे खातीर नेमिल्ल्या दृष्टी वरवीं सरकारान मोठो घोटाळो केला. ह्या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायमुर्ती वरवीं चवकशी जावची म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मागणी केल्या. ह्या सरकारान this government has spent 226 crores 83,41,435 rupees on beach safety and security contract from March 2020 to March 2024. This contract was to provide safety and security to visitors at various beaches and water bodies, including waterfalls. It's because after spending 226 crores, there were 56 drowning deaths. 56 log mele. These deaths occurred from 2022 till May 2024 as per the reply given to me. 56 persons drowned at various locations where lifeguards were deployed. Very clear, where lifeguards were deployed, and the drowning happened where the lifeguards were not at the incident site. Jenna, this is reality. Why did the tourism department did not take steps, the first supplementary, to invite fresh tenders when they were aware that the contract was supposed to get over on 30th June? Why so much morgue for Drishti? Sinkeri, Kalangud, Vagator. Department says nil. Home department says 7 deaths. This is the failure of coordination. Maka dista je ye Drishti je ha is a big scam. We require judicial inquiry into this scam. दृष्टीच्या कंत्राटात जीव रक्षकांची कामाची वेळ सकाळी 7 ते सांजेच्या 7 वरांमेरेन आसा. मात आतां मेरेन हो वेळ सोडून हेर वेळार बुडून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो चड आसा म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाप दिली. तशेंच फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर दर्यादेगे वयल्या जीव रक्षकां खातीर नवे टेंडर काडटले अशें मंत्र्यान सांगले. जो दृष्टीक टायमींग आमी टेंडरा प्रमाणे दिला, एग्रीमेंट सायन केला, इज फ्रॉम 7 AM to 7 PM. जंय जवळ जवळ 450 लायफ गार्ड कवरिंग रफली 41 बीच स्ट्रेचीस अँड 2 वॉटरफॉल्स, एक दूधसागर एक मय. हे सोडले स्पीकर सर जाल्यार टोटल बीच स्ट्रेच 41 बीच स्ट्रेचीस जे आमी नॉर्थ आनी साऊथ आमी कवर जे करतात तातूंतल्यान 7 AM to 7 PM समज सोडले जाल्यार चडशे जे डेथ्स जाल्या विच वी हॅव बीन डुईंग आर आयदर बिफोर 7 AM or after 7 PM which has been recorded. It is before 7 in the morning, after 7 in the evening. पहिली त्या टायमार ना. आणि हांगा ताणें जो प्रश्न उलटो घाला तेन्ना ताका हांवें सांगलें की 7 सकाळी ते 7 सांजचे आमचे लायफ गार्ड थंय आसता, एबसेंट नासता म्हणून नील घाले म्हणून. आतां हें समज ताका कळना जाल्यार हांव कितें करूं न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ज्ञानोबा तुकाराम असो विठ्ठल नामाचो गजर आणि भक्तिमय वातावरणात गोंयभरच्या विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरात आषाढी एकादस भक्ती भावनेन मनयली. पळयात गोंयभरच्या विंगड भागांतली मनयल्ली ही आषाढी एकादशीची कांय खिणचित्रां. Yeah.
आषाढी एकादशी निमित्त समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब शुभेच्छा. आषाढी एकादशीच्या निमित्तात म्हापसा मध्यभागी आशिल्ल्या ह्या मंदिरात आज आषाढी एकादशी पांडुरंग विठ्ठल रखुमाई हांची अभिषेक आनी महापुजा करपाचो मान म्हापशांतल्या ह्या लोकांनी म्हाका दिलो. त्या बद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे कोंकणी आनी बाकी सगळे भक्तगण हांचे खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा. म्हाज्या बरोबर आमचे उपसभापती बाब जोशुआ डिसूजा ते हांगासर आसात. तांच्यांनी देवाचें दर्शन घेतलें, पुजा केली. समेस्त आमचे म्हापसा नगराध्यक्ष आनी कावन्सिलर्स ते बी सगळे जाण हांगासर आसात. हांव समेस्त गोंयच्या जनतेक बरें दिता, शुभेच्छा दिता. आनी दर वर्सा गोंयांतल्यान पंढरपूर वारी करून वचप खूब मोठ्या प्रमाणात भक्तगण दर वर्सा वाडत आसा. ते ऑलरेडी म्हणजे चंद्रभागेत स्नान करून तांच्यांनी कलश मुखाचें दर्शन घेतलें आनी ती वारी सफल जाली. तांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी अशेंच भक्तिमय वातावरणात आषाढी एकादशी आज पुराय गोंयभर आनी पंढरपुरात साजरी जाता. बरें दिसता की लोक संस्कृती कडेन, लोक देवभक्ती कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात वळपाक लागल्या. विशेश करून युवा पिढी हे जेका आमी म्हणटा की देश संस्कृतीच्या वटेन वाटचाल करपाक लागलेले आसा. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी जेका म्हणटा की विकसीत भारत, सुसंस्कृत भारत आनी विकसीत गोवा, सुसंस्कृत गोवा घडपाक लागलेले आसा. हाजेंच एक उदाहरण म्हणपाक काय हरकत ना. परत एकदा हांव समेस्त म्हापसाकारांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आज हांगासर पुजा करपाचो मान मुख्यमंत्री यांनी म्हाका दिलो, त्या बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार. आज आषाढी एकादशी आणि आजच्या या दिसा सगळ्या गोमंतकीयांक, सगळ्या भाविक भक्तांक आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. आयज देव पांडुरंगाच्या कृपेत सगळे भाविक भक्त जे आमचे अनेक अशा जाग्यार वचून ह्या साखळे स्थळाचेर जे आमी म्हणटा ह्या उत्तर गोंयतले प्रती पंढरपूर अशें आमी मानता. आनी ह्या धार्मीक स्थळाचेर आज असंख्य असे भाविक भक्त मोठ्या आनंदान आपल्या पायी वारी घेत येतात. आणि ह्याच क्षणी जे भाविक भक्त आपली एक संकल्पना करता की आपण पायी वारी पंढरपूरपर्यंत वचणारे असता. असे अनेक आमचे गोमंतकीय जे 15 दिसा पयलीं पंढरपुरा गेल्ले आसा त्या भाविक भक्तांक सुद्दां आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. त्यांची संकल्पना जी आसा तेचो जो संकल्प केल्लो आसता तो पूर्ण जावन आयज ते मोठ्या आनंदान ह्या नाम गजरान गोमंतकान येवपाची परत त्यांची वारी आसतली. सगळ्या गोमंतकीयांक आयच्या दिसाच्यो परत सुद्दां शुभेच्छा दिता. आनी देव पांडुरंगाचे आशिर्वाद ह्या सगळ्या गोमंतकीयांचेर लाभचे आनी ह्या गोमंत भुमीन आनंद सुख लाभचे अशी सदिच्छा प्रार्थना करता. देव बरें. आनंद सोहळा प्रथम वारी केलेली आहे. 2 तारखेला आम्ही इथून सकाळी निघून 8 वाजता निघून संपूर्ण प्रवास करून आज या काल दिनांक 16 जुलै संध्याकाळी रात्री या ठिकाणी आम्ही आले. किंवा संपूर्ण आज विठोबाच्या क्षेत्रक्षेत्र गेले 10 दिवस मुक्काम, 12 दिवस मुक्काम करून क्षेत्रवारी पंढरपूर क्षेत्र गेल्यानंतर आज चंद्रभागेच्या तिरी जाऊन शरण पादुकांचं अभिषेकरूपी सेवा करून संपूर्ण पंढरपूर नगरी आहे ही वारी प्रदक्षिणा करून श्री नामदेवच्या पायरीकडे येऊन तिला लोटांगण घालून कळस दर्शन करून लांबून मुखदर्शन करून आम्ही ही परत संपूर्ण वारी तुमच्या वारकऱ्यासमेत मी या ठिकाणी आलेलो आहे. आज या आषाढी एकादशी निमित्त या विठ्ठलापूर नगरीमध्ये आम्ही आमच्या देव पादुका देवाच्या चरण पादुका विठ्ठलमध्ये आलेल्या आहेत. या ठिकाणी आमचा सर्व वारकरी संप्रदाय या गोविंदानं एका मतानं आज विठ्ठल पांडुरंगाच्या कृपेने ही वारी संपन्न केली. आणि देव परमेश्वराने या संपूर्ण वारीत आम्हाला सुख हो, समृद्धी दिलं, यशो दिलं, बेला बळ दिलं. आणि अशीच वरच्यावर सेवा करण्याची, वारी करण्याची प्रेरणा शक्ती आज गोळ या आमच्या सर्व वारकरी म्हणून प्राप्त. ज्या काय वारी संदर्भात ज्या काय आमच्या मनोदय आहे, इच्छा आहेत, योजना आहेत, संकल्पना आहेत, पुढच्या वर्षी वृद्धिवर वारी काढण्याचा जो संकल्प आहे देव पांडुरंगाच्या कृपेने आम्हाला शक्ती देईल. आणि अशीच ही वारी सेवा करण्याची, विठ्ठल माऊलीची सेवा करण्याची संपूर्ण वारकरी मला प्रेरणा देईल अशी ह्या पांडुरंगाच्याकडे विनंती. वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत बुधवारा दिवचले मोहरम पाळो. ह्या निमतान मुस्लिम भावांनी सरबत वाटून शहीद जाल्ले मोहम्मद पैगंबर हांच्या नातवांची याद करून एकचाराचो संदेश दिलो. सरबताचो आस्वाद घेवपाक बरीच गर्दी उसळिल्ली. मोहरम हो इस्लामीक कॅलेंडरांतल्या पयल्या म्हयन्याचें नांव.
ह्या म्हयन्यात इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. मोहरम म्हयन्यात हजरत मोहम्मद पैगंबर हांचे नातू हसेन आणि हुसेन हे दोगूय करबला हांगा शहीद जाल्ले. तांच्या यादी निमतान मुस्लिम भाव ह्या दिसा दुःख उक्तायतात. 10 मुहर्रम हराम बहुत मुबारकबाद. 10 मुहर्रम हराम ये हमारा गम का महीना है और इस महीने के अंदर 10 तारीख को चांद की 10 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके तमाम अहल व अयाल ने दीन के लिए कुर्बानी पेश की. हक और बातिल का मामला था और उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए. तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बिचौली के अंदर इमाम हुसैन की सबील लगाई गई है. लोगों को शरबत तकसीम किया जा रहा है और ये हमारी बड़ी पुरानी तारीख़ है. तकरीबन 1300 साढ़े 1300 बरस पहले की तारीख़ है कि इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों ने सच्चाई के लिए, हक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया, यहाँ तक कि शहीद कर दिए. उन्हीं की याद में हम मुहर्रम मनाते हैं. तमाम आलम को मुस्लिम मुहर्रम की मुबारकबाद. आज दारुल उलूम नूर मोहम्मद अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से यहाँ पर शरबत के सबील का इंतजाम किया गया है. आज के दिन इस्लाम की तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे इमाम हुसैन अल्लाह ताला शहीद हुए, उस दिन तक यानी हर मुहर्रम 10 मुहर्रम को जो है इस्लाम के अंदर बहुत सारे कामयाब मिल सकते हैं. और ये मुहर्रम ये जो महीना जो है हम धर्म के साथ मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके सबसे ऊपर में हम दुआ मांगते हैं. और यहाँ पे जो सबील पेश की गई है इसका फ़ायद सभी को मिले और तुम्हारा सभी को मुबारकबाद. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंय पर्यटन विभाग आणि गोंय सरकाराचे जोडपालवान चिखल कालो मड फेस्टिवल 16 जुलै 2024 ते 18 जुलै 2024